ज्या बालवाडीची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या तांचो सगळ्यांचो त्या तालुक्याच्या सीडीपीओ कडल्यान हे सप्तकान बायला भुरग्या कल्याण मंत्री विश्वजितान रिपोर्ट मागला। असल्या बालवाडीतल्या भुरग्यांक रोखडेच तात्पुरते दुसरे सुवातेर शिफ्ट करपाक लायतले म्हूण मंत्री सांगता। प्रुडंटान 70 पेडण्यांतल्या बालवाडीचेर रिपोर्ट केल्लो, ताचेर मंत्र्यान हालचाली सुरू केल्या। प्रुडंटान निकत्याच 70 आनी पेडणेच्या बालवाडींच्या दशेचेर ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केल्ले। पेडणेच्या आशवे आनी 70च्या कुडशे बालवाडीच्या रिपोर्टांची बायला भुरग्या कल्याण मंत्री विश्वजितान दखल घेतली। ते बालवाडींचे काम कित्याक आडकलां ते पळोवन खंय तो चालीक लायतलो। ते शिवाय सगळे सीडीपीओंकडच्यान तांचे तालुक्यांतले असल्या बालवाडींचेर शुक्रार मेरेन खंय तर रिपोर्ट घेतलो। आशवेचे हांवें पळयला ते हांवें न्यूज आयटमार जेन्ना आयिल्ले ते बालवाडीचे फोटो बी आयिल्ले सगळे कडेन की मेंटेनन्साक आतांच आमी डिस्कस करतले डायरेक्टर आनी सीडीपीओ आनी बेगिना बेगीन घेवंक लायला। एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फायल ऑलरेडी 2017 एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आमी दिल्ले आसा, पण ते पीडब्ल्यूडीचे कडेन कितें तरी अडकला। आनी मेन म्हणजे कितें जाला की आतां खुबश्यो कामां आमच्यो ज्यो आहा केन्ना केन्ना आमकां त्रास जाता काय इम्प्लिमेंटींग एजन्सीच्यो आहा, खंय टॉयलेट बांदना, खंय इलेक्ट्रिसिटी फूल फ्लॅश करिना, म्हाका कळना ते इंजिनियर एस्टिमेट कशें करता ते। आनी मुख्यमंत्रीचे गायडन्सा सकयल आमी हे सगळे रेनोवेशन ऑफ अंगणवाडीज आमी जीएसआयडीसीक दिवपाचे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल कन्वे केल्ले आसा। आनी कितें जर तेंचेर पडले की ते आनी भयानक गोश्टी जावं शकता, म्हणून असले ह्या तरेचे सीडीपीओ कडल्यान आमी आतां मागता लिस्ट मागपाक हांव नोट धाडटलो की सगळ्यांनी आपापल्या एरियान जे जे परिस्थिती बिकट जाल्यार तो बालवाडी बंद करून दुसरी कडेन ऑल्टरनेटिव्ह सायट शिफ्ट करूंक जाय। आनी ते आमी मिटींग घेवन आमी करतले इन दीस वीक ओनली सीडीपीओची सगळ्यांची मिटींग घेवन बाय फ्रायडे आमी ते घेता आनी ते गव्हर्मेंटाक तांकां इन फायल घालूंक लायतलो। आमची सीडीपीओ म्हणटा ती ऑलरेडी शिफ्ट केल्ली आसा, पूण बालवाडी घेवंक जाय रिपेर करपाक। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। मेडिकल सुप्रिटेंडंट पीडब्ल्यूडी, पुलीस, फायर आनी हेल्थाच्या ऑफिसरांनी हॉस्पिसिओचे वादग्रस्त डायलिसीस युनिटाचे इन्स्पेक्शन केले। इन्स्पेक्शन रिपोर्ट खंय आरोग्य खात्याक दितले, थंय कितें थारता ते प्रमाण फुडली एक्शन जातली म्हूण कळटा। अजाप म्हळ्यार इन्स्पेक्शन करतना डायलिसीस युनिटाचो इन्चार्ज दोतोर वेंकटेश नाशिल्लो। The joint inspection was conducted on the recommendation of the Division 22. So we conducted the inspection and we will submit the report to director. Okay. Good. Department. Division 21, Division 22, PWD Division 8, and fire, police, disaster management cell, and DHS. All fluoridation to be dialysis unit we check kala. Sorry? Also the dialysis unit inspect kala. Yeah, we inspected the dialysis unit and we inspected the RO plant and the lift area from where he has tapped the electricity. Okay. The direction will come from the director here because the agreement is signed at that level. So we will submit the report to the director and send it to the DHS. अजाप म्हळ्यार इन्स्पेक्शन करतना डायलिसीस युनिटाचो इन्चार्ज नाशिल्लोच, डायलिसीस चालू आशिल्ली। When the dialysis was going on and the doctor was not there. Ideally when dialysis is going on the doctor has to be there. So we chose a time when the dialysis is open. Dialysis was going on when we went there. Doctor was not. डॉक्टरा सांगितलं तुम्ही येतली म्हणून इन्स्पेक्शन आम्ही तसं काय No, some असतात न्ही. It is a rule. There has to be a doctor on the No, you told doctor side. Notice me किती इशू केले डॉक्टर? Sorry? डॉक्टर आणि नोटीस मी किती इशू केली इन्स्पेक्शन बी करून? डॉक्टर वेंकटेशाक आमी फोनार गाठलो। तो खंय काणकोणा डायलिसीस सेंटराचेर आशिल्लो, तेन्नाच तो मडगांव येवंक भायर सरिल्लो। हॉस्पिसिओच्या ह्या सेक्शनाक उजो लागिल्लो तरी पूण दोतोर वेंकटेशान डायलिसीस चालू दवरल्या। लायट कापली, जनरेटर लावंक गेल्यारूच पिडापीड। फाटले सप्तकभर पुलीस धरून सरकारी यंत्रणा ताच्या फाटल्यान हात धुवन लागिल्ली। ताणें पेशंटांक घेवन कोर्टान वचपाची तयारी केल्ली। आतां पीडब्ल्यूडी आनी हेल्थाचें इन्स्पेक्शन जालां। प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस। म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे गटार उक्त्यार व्हांवता म्हूण म्हापशेकारांची कागाळ। हॉस्पिटलांत भितर सरतनाच घाणी, लोक हांगा बरे जावंक म्हूण येतात, मात ह्याच घाणींनी बरो मनीस आड पडत म्हूण भंय। भलायकी खात्यान जाता तितले लक्ष घालचें म्हूण तांची मागणी। म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आहा थंयसर जे वयर सरता पळय आमी स्टेप्सांनी
थंयसर तुका संडासाची एक सेफ्टीची एक टँक कसो हे आसा ओपन करपाक आसा आनी थंयसर सगळें कितें आतां भितरल्यान सगळें भायर सरता आनी घाणी पडला थंयसर सारको जबरदस्त आनी हे जे हॉस्पिटलाच्या भायर जी घाण जी आसा ती इम्पॉर्टंट ती काडपाची बेगांच्या बेगान ते बंद करून सारकें करपाचें आनी रातचो एक दीस हांव थंयसर गेल्लो कोणाच्या खबरीक आमच्या सोयऱ्यांच्या थंयसर वच जाल्यार तुका रातच्यो लायटी बीन आसा थंयसर टोटल लायटी काळोख एकदम काळोख थंयसर रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक जे नागरीक हांगा येतात ते पयशे जाल्यार ह्या शौचालयाच्या घाणींसून तांकां वयचें पडटा म्हणजे तांकां एंट्रन्सूच तेंचो त्या सोपाणां कडेन आयज आमी पळयता की संडासाची ते टाकी आसा ते टाकयेंतलें उदक सगळें व्हांवत वयता आनी लोकांक तितूनसून पांय घालून वयचो पडटा ही खरें ते अक्षरशः एक लजेची कशी गोश्ट दिसली आमकां आनी ह्या संदर्भांत जे जिल्हा इस्पितळाची दळाची MS आसा MSक सुद्दां विनंती करतलो की तातडीन ह्या ठिकाणी PWDक इन्स्ट्रक्शन दिवन हे बेगिनान बेगीन सारकें करचें. आमी मेडिकल सुप्रिटंडाक विचारलें ती सांगता ते व्हडलें कांय न्ही. ते व्हडलें हें न्ही बिकॉज न्ही आतां STP बी चलता ते पावसान बी उदक भरला आसतालें न्ही ओवरफ्लो आतां आमचे STP इज फुल्ली फंक्शनल आतां देर वॉज नो ओवरफ्लो एट ऑल आतां ऑकेजनली आतां उदक भरून कितें आज समज जर जालां वी हॅव पीपल वील बी रेक्टिफायींग इट एज एंड वेन रिक्वायर्ड. तुम्ही पळयलं आसतलें की ॲट प्रेझेंट तसले कांय ह्या दिसांनी देर वॉज नो ओवरफ्लो नो कंप्लेंट्स ऑफ एनी. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.